मगाच्या भयणी भावांनो, आयचें हें वचप आमकां दर एक क्रिस्तांवांक जेजू एक शिटकावणी दिता. कित्याक आमी जेन्ना खरें गोंय जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास कोश्ट येतलेच. आनी हे त्रास कोश्ट येता तेन्ना तो आमकां सावधान करता की चड म्हत्वाचें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचो संबंद आनी देवाचो संबंद घट करूंक. म्हणजे कितें, आमी देवाचेर आमचो आख्खो भाव देवाचेर आमी आमचें जिवीत समर्पण करून आमी हे ताचें गोंय जावंक गरजेचें. कित्याक मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजूचें गोंय जातलें जाल्यार आमी तें फकत आमच्याच शक्तीन न्हय पूण देवाचे शक्तीन आमी जातलें म्हूण आज जेजू आमकां दाखयता. कित्याक मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजूचें काम, जेजूचें कार्य जेन्ना सुरू जालें तेन्ना ताकाय जायत्यो आडखड्यो आयल्यो. आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जायते फारीसाय जायते दोन शास्त्री ताचेर आड गेले. तो कितें शिकयतालो ताचेर आड गेले. तेच परीन तो आपल्या पाटलावदारांक जे कोण गोवाय जातले तांकां तो पयलोच शिटकावणी दिता की तुमचें जिवीत जें आसा तें बरें खुशालकायेचें, म्हणजे सगळेंच बरें मेळटलें अशें म्हणून न्हय, पूण कोश्ट त्रास येतले आनी तुमकां धरून व्हरतले आनी तुमकां म्हजें नांव पासत तुमकां पिडापीड दितले म्हणून असो जेजू सांगता. आयज आमकां आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयल्या. आमकां आमच्या जिवितांत आमी सुसेगाद बसून रावंक आमकां जालां काय, वो आमी जेजूचें हें कार्य जें आमकां दिलां जें आसा आमी मुखार व्हरता काय अजें नियाळ करूंक आपयलां. वो आमी आमच्या जिवितांत हें काम कठीण म्हूण पळोवन फाटीं सरतात काय अशें आमी नियाळ करूं या. आयज ह्या भाग्यवंत चड कांय आमी नकळो ह्या भाग्यवंताचें. भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया तो वसयचो, पूण तरी आसतना ताचें जिवीत ताणें देवाच्या कार्याक भेटयलें. तो पयलो एक जेजुईत पाद्री सांगता, ताणें जायतें काम केलें. मागीर तो मारिला आसतना ताका परतून ताका पाद्री जावपाचें वो ताका हें म्हत्वाचें जिवीत जियोवपाक ताका आपोवणें आयलें. आनी जेन्ना थंय सावन जापानाक मिशनरी जाय आसले, थंय तो फाटीं सरना पूण तो वता. आनी थंय जेन्ना क्रिस्तांवांक पिडापीड दितात मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या लोकां मदें हुरसार मारूंकूय ह्या आयच्या भाग्यवंताक वतात. तो फाटीं सरना पूण देवाचो खरो गोवाय तो जाता. आयज आमकां दर एक जाणां क्रिस्तांवांक हेंच करूंक आपयल्लें आसा, जेजूचेर भार धरूंक, जेजूचेर आमचो संबंद घट करूंक आनी ताका चिटकून रावन ताचेच पदवेन मुखार वचून खरेंच गोंय जावंक आमकां आपयल्ले आसात. तर आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी ह्या आयच्या भाग्यवंताचे जिविताचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं मागुया आमकां ती कृपा आनी बळ दिवंक. आमी केन्ना कसले कोश्ट पिडापीड येता तेन्ना आमी फाटीं सरून जावन पूण बळान जेजूच आमच्या सांगाता आसा म्हणून मानून घेवन ताच्याच बळान मुखार वचून खरें गोंय जावंक वावरुया.